जाणवये खातीर मागणे, जाणवयेचो स्वभाव आनी तिची व्हडवीक. जाणवयेन एक आत्मो आसा. तो आत्मो बुद्धवंत, पवित्र, अप्रतिम, जिनस्वार, सूक्ष्म, सुटसुटीत, तीक्ष्ण, निर्मळ, नितळ, अखंड, दयाळ, चतुर, आडूंक नूजो आशिल्लो, उपकारी, मनशांक मोगाळ, थीर, सुरक्षीत, प्रशांत, सरपदवेदार, सर्वेक्षक. आनी तो सर्व बुद्धवंत, निर्मळ आनी सूक्ष्म आत्म्यांनी व्यापक जावन आसा. कित्याक जाणवयेचें चलन सगळ्या चलना परस चड सुटसुटीत. ती इतली परिशुद्ध की सर वस्तूंनी भितर सरून व्याप्ती करता, सर वस्तूची क्रिया चलयता. जाणवये प्रास अदीक ग्रेस दुसरें कितेंच ना. ताणें मनशाक म्हणलें, देवाक भिवन चल, हीच जाणवय. वायटांतान पयस राव, हीच समजणी.